बोगमाळो हल्ल्याचे प्रकरणात वास्कोचे पुलीस संकल्प आमोणकार आणि सांकवाळचो पंच मारियान रॉड्रिगीसाक सोदतात. राती एका बार्रात 4 जाणांचेर हल्लो केलो. एकल्याक बरोच मार लागला. 3 जाण बऱ्यान सुटले. तातूंतले 2 जाण सांकवाळचे पंच, एकलो पंचाचो घोव. मार पडला ते सांगतात ते प्रमाण 5 जाणांचे गँगान हल्लो केलो. दोगांक ते वळखातात. पंचायतीच्या राजकारणांतल्यान हो हल्लो जाला. संकल्प आमोणकार आणि सांकवाळचो पंच मारियानाचे नाव तांणी घेतलां. संकल्प आमोणकार सांकवाळचो पंच मारियान रॉड्रिगीजान सांकवाळच्या 2 पंचां सयत 4 जाणांचेर बोगमाळो बार्रान हल्लो केलो. तातूंत रामगोपाल यादव उर्फ करिया बरोच जखमी जाला. ताका मेडिकलांत घाला. पुलीस संकल्प आनी मारियानाक सोदतात. मारियाना कित्याक म्हणून आनी कितें घेवन मारले? रॉड घेवन मारले. करियाक पयलीं चिखले हॉस्पिटलांत व्हेल्लो. सध्या ताका जीएमसीत घाला. संकल्प आमोणकार आनी मारियानोन खंय आनीक 3 जाणांक घेवन अकस्मात ह्या चौगांचेर हल्लो केलो. तातूंत करिया म्हणटा ताका बरोच मार लागला. ताचे बरोबर आशिल्ले पंच शिवानंद भिंगी, गोविंद लामाणी आनी एक पंचाचो घोव गणेश मुडियार बऱ्यान सुटले. 4 जाण वांगडा वचून जेवणाक म्हणून गेले. थंय ते मारियान रॉड्रिगीज आनी ताचे वांगडे संकल्प आमोणकर आनी ताचे 3 जण गुंडे ते येवन आमकां मारपाक लागले. तर आमी 3 जाण थंयसून धांवले आनी मागीर ते धांवले म्हणून आमी थंय मातशे हे आशिल्ले, थंय डार्क आशिल्ले, थंय येवन रावले. 5 जाण मेळून करियाक मारले. कितें घेवन मारले? ते सुरी घेवन मारले. ते मर्डर अटेम्प्ट केले तेणे. मार पडला ते पंच म्हणटात मारियानोक तांणी सरपंच पदाचे वेंचणुकेत तेंको दिलो ना म्हणून हल्लो केला आसुये. संकल्प आमोणकार आनी मारियानो सद्याक पुलिसाच्या हाताक लागिल्ले ना. तांचे आड वास्को पुलिशेंत एफआयआर रजिस्टर केल्या. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. अखिल भारतीय टग ऑफ वॉर सर्त 29 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबराक दारगळे जातली. सर्त ज्युनियर आनी सब ज्युनियर गटांत जातली. तातूंत 22 राज्यां वांटेकार जावपाची आसात. तशेंच सिनियर गटांतली सर्त 14 सप्टेंबराक फोंड्या जातली. तातूंत 13 पंगड वांटो घेतले. आमी हांगा टग ऑफ वॉर ज्युनियर सब ज्युनियर नॅशनल्स दारगळीन ऑर्गनायज करता ऑन 29 ऑक्टोबर टील 2 नोव्हेंबर. आनी ही नॅशनल्स आमी पंचायती देगेक ग्रावंड आमी तयार करतले आनी थंयसर तो टोर्नामेंट आमी ऑर्गनायज करतले. आणखीन दुसरा एक उद्देश होता माझा की वर्ल्ड फेडरेशनने हल्ली आमच्याशी कॉन्टॅक्ट केलेला आहे आणि त्यांना इंडियामध्ये वर्ल्ड रेफरी क्लिनिक घ्यायचं आहे. तर त्यामध्ये त्यांनी सांगितलं साधारण साऊथ इंडिया तुम्ही सिलेक्ट करा आणि त्यामध्ये एक पुणे, बालेवाडी आणि गोवा या 2 जागा आम्हाला सिलेक्ट करायच्या आहेत. त्यापैकी गोवामध्ये मी आज ते पण व्हिजिट करणार आहे या 2 दिवसामध्ये. जर इथं सगळ्या मला फॅसिलिटीज मिळाल्या तर मी या ॲमेच्युअर टग ऑफ वॉर असोसिएशनला इंटरनॅशनल रेफरी क्लिनिकची देखील जबाबदारी देण्याचा मी प्रयत्न केले. त्याच्यामध्ये साधारण 71 ते 72 देशांमधून 200 रेफरी येतील. चलयांच्या 41व्या राष्ट्रीय बुद्धिबळ सर्तीच्या 4थ्या फेरये उपरांत वुमन ग्रँड मास्टर सौम्या स्वामीनाथन आनी बाकीचे 4 खेळगडे जोड रितीन पयल्या सुवातेर आसात. सर्त पेड्या म्हापशां खेळा संकुलात चल्ल्या. गोंयचे वुमन ग्रँड मास्टर भक्ती कुलकर्णीक मंगळारा हार खावची पडली. भक्तीची पयली सुवात गेल्या आनी ते 3रे सुवातेर पावला. दुसरे वटेन गोंयचे इवाना फुर्तात 2रे सुवातेर पावला. दुसरे मानांकीत पीएसपीबीचे सौम्या स्वामीनाथनान सगळे रावंड जिखून 4 पॉयंट जोडल्यात. तशेंच 4थ्या फेरये उपरांत एअर इंडियाचे इंटरनॅशनल मास्टर सुबरामन विजयालक्ष्मी, पीएसपीबीचे इंटरनॅशनल मास्टर निशा मोहता, LICचे वुमन ग्रँड मास्टर स्वाती घाटे आनी महाराष्ट्राचे अमृता मोकल जोड रितीन पयल्या सुवातेर आसात. सौम्यान वुमन ग्रँड मास्टर किरण मिनिशा मोहंतीक हरयले. गोंयच्या भक्ती कुलकर्णीचो मात आयचो दीस बरो गेलो ना. वुमन ग्रँड मास्टर भक्तीक महाराष्ट्राच्या अमृता मोकलान हरयले. It's quite tiring actually because everyone is playing well, so I have to really work hard to win. But yeah, I'm happy with myself. Today's match, I think, lasted almost for around 5 hours. So, how do you keep your concentration in such a grueling game? Well, of course,
it's obvious that I could not keep my concentration because she got a lot of counterplay. So, but I think both of us, I mean, in time pressure, it's normal to make mistakes, and we both made a lot of mistakes, and then finally I won. But well, the secret is to drink a lot of water. भक्ती 3 पॉइंट मेळोवन तिसरे सुवातेर पावला. ओरिसाचे वुमन ग्रँड मास्टर पद्मिनी रावत आनी गोयचे वुमन इंटरनॅशनल मास्टर इवाना फुर्तादान आपापले मॅचीन जैत जोडले. 3.5 पॉइंट मेळोवन दोगूय दुसरे सुवातेर आसात. The 41st National Women's Challengers Chess Championship in progress here at Pedem Apsa is using the technology to its maximum. The top 20 boards are connected through an online system, and the games are going live on the internet. This is round number 4. What we are seeing is table number 2. It's a game between Mokkal Amrita Sunil and the woman grandmaster Bhakti Kulkarni of Goa. Here you can see that a player will be operating the moves. After making the move, she will be operating the move in the small instrument called Mondroy, and it will be transmitted live, and wherein a control system is there. From the control system, the live game will be seen throughout the world in official website of ASF. If you see this game, you can find that black has just completed move number 21. Yeah. And when they make the move, it will immediately reach the Sir, any top tournament in the national and international level can be tracked through this website called Mondroy.com. Yes. प्रुडंटा खातीर खेळा संपादक नीरज प्रभू आणि श्याम सुंदर फट्टे. इतल्यान हे खबराची रांगात सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.